सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयज आमी भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाजीक परब मनयता. ही परब मनयता आसतना सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आयची मिसाची मांडावळ करता सेंट पॉल समुदाय वालीस सायड आल्त दाबोली. देवान ह्या गोरब्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमची सगळी मागणी आमचेच पासत, आमच्या गोरब्यां पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज पवित्र सभा भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाजीक परब समोर रमता. बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो एकठांय जावन मेळून एकूच देव म्हूण आमचो भावार्थ आमकां शिकयता. भोव पवित्र त्रित्वेचो घूट क्रिस्ती भावार्थांचो मुळावो आनी मुख्य घूट जावन आसा. पवित्र पुस्तकांत सुम्या जेजू क्रिस्त केरीत भाशेन बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात म्हूण सांगून ह्या गुटाची वळख दिता आनी होच आमी विशय कसो मांडला. हे पवित्र मिसाचे बलिदानांत वांटो घेतना आमच्या जिवितांत फावो केल्ल्या सगल्या बरेपणा खातीर भोव पवित्र त्रित्वेक आर्गां दिवया. तिचे वळखीन आनी अनुभवान वाडोवंक आनी हो आमचो अनुभव आनी वळख दुसऱ्यांक वांटूंक हे मिसाचे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो, भाव भयणीनो, दर आमची सेवा धर्मीक रीत हो दर आमचें एक मागणी हो दर एक पावटी आमचें जिवीत त्रित्वेच्या नांवान आमी सुरू करता, त्रित्वेच्या नांवान सोंपयता. जाल्यार ही भोव पवित्र त्रित्वी बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत सदांच आसूंक गरजेचें. आनी आमकां हें फुकट देणें बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो आमकां दिसाच्या दिसाक दिता. तरी आसतना जायते पावटी आमी बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्म्या सवें आमचो संबंद घट सांबाळूंक चुकल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. मोगाळ बापा, तूं जावन आसाय आमचो बापूय, पूण तुजी कुशी करूंक आमी विसरल्या आनी वाटसूर भुरगीं कशीं जियेल्या. सुम्या काकुतकोर, सुम्या जेजू, तूं जावन आसाय आमचे मदें देव, पूण तुज्या उतरान आनी तुज्या संस्कारान तुका वळखूंक आनी तुजो नीज पाटलाव करूंक आमी चुकल्या. क्रिस्ता काकुतकोर, पवित्र आत्म्या, तूं जावन आसाय आमकां भाग्योन करनार, पूण तुज्या सुचोवण्यांक आनी प्रेरणांक आमी भेरी जाल्या आनी तूं दिताय तें कृपेचें जिवीत आमी ओगडायलां. सुम्या काकुतकोर, सोर पदवेदार देव आमची काकुतकोरू, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. Jesu Christa, Papacia et putra, sumia Deva, Deva
संसाराचे आमी गायता आनी तिचे सोक्तीच्या पोरजोळीत कुरण्यांनी तिचें एकपण ओळखूंक तुमकां तेगाय जाणांक त्रिएका देवाक खालतेपणी आमी पोरनिपाट करता सगल्या काळजान तुमची मोहिमा वाखाणटा आनी ही आमची बोजोण तुमकां मानो म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना आमेन. दुसरे सुमोटीच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेसान पोरचे कोडे उलोवन म्हणलें, देवान प्रितमेर मनशाक रोचला तो दीस तावन आयज पर्यान तुजे आदीं सरून गेल्यान त्या काला लागीं अशें विचार. अंत्रोलाचे एके शिमेर तावन ते दुसरे शिमेर पर्यान एदी व्हडली वोस घोडल्या जायत ओ घोडया म्हूण कोणें आयकलां तरी उज्या मोदें रावून उलयतल्या जिव्या देवाचें उतर तुमी आयकलां तशें केन्ना तरी खंयचे पोरचेन आयकलां आनी आयकून ती जिवी उरल्यान जायत. खंयचोय देव कोश्ट काडून अजापां विजमितां करून झूज मांडून आपलो पदवेदार हात आनी बोलिश्ट बावलो उबारून वोट बिरान दाखोवन दुसऱ्या राष्ट्रां मोदें आपणाक एक राष्ट्र वेंचून काडूंक फुडें सरला जायत. हें सगलें सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमच्या दोळ्या मुखार इजिप्तांत तुमचे खातीर केलां. तर आयच्या दिसा हें आयकून घेयात आनी तुमच्या काळजान सांबाळून दवरात. उंच स्वर्गार आनी काला संवसारान सर्वेस्पोर एकलोच देव, ताचे भायर दुसरो कोण ना. तुमकां बरें जावचे खातीर आनी तुमच्या फाटल्यान तुमच्या भुरग्यांक बरेंपण मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर देव तुमकां दितलो ते देसांत सदांच तुमी जेवचे खातीर आयज हांव तुमकां दितां त्यो ताच्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबकार. जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती कोरेंच बागी परतून म्हणुया. जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती कोरेंच बागी. सर्वेस्पराचें उतर कोरेंच कोरें. सगलीं ताचीं कर्तुबां विस्वासपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब. जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती कोरेंच बागी. सर्वेस्पराच्या उतराक मोलोप घडून आयलां. ताच्या तोंडांतल्या सुस्कारान अंत्रोलाची सगलीं लस्करां उपजल्यांत.
एकाच उतरान ताणें सगलें रोचलां, ताणें हुकूम घालो आनी आसा तें सगलें व्हरतून आयलें. जबाब: जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची कोण भोक्ती करतात, ताचे माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसले मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो, तोच तांकां दुकालाच्या काळार दानां दितलो. जबाब: जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा, ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. जबाब: जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाचो आत्मो चलयता तितलीं देवाचीं भुरगीं. तुमकां आनीक एक पावट भिरांतीन भरता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं करता तो आत्मो. तो आमकां आबा म्हणजे बापा असो उलो मारूंक तांक दिता. आनी अशें आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गवाय दिता. म्हणटच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायजी जाता. होय, दायजी देवाची आनी दायजी भाव भयण क्रिस्ताची. ताचे बरोबर मोहिमेवंत जातोल्या जाल्यार ताजे बरोबर आमी कोस्ट मात सोसूंक जाय. देवाचें उतोरें. देवाचे वरकार. उद्गार. Soy sobespora, soy soy. Soy sobespora, soy soy. Soy sobespora, soy sobespora. Soy sobespora, soy soy. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक. Soy sobespora, soy soy. Soy sobespora, soy soy. Soy sobespora, soy sobespora. Soy sobespora, soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमा. इकराशीस गालिलियाक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलेल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले, तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगळी पदवी दिल्या. म्हणटच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्या तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शिस करात. आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी सदांकाल, ओय, संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. आकानी तुका क्रिस्ता. आयची परब भाव भयणीनो
भोव पवित्र त्रित्वेची. आनी सुरवातेक आमी म्हणलां तशें आमचें जिवितूच भोव त्रित्वेक घेवन सुरू जाता. आमची मागणी भोव पवित्र त्रित्वेक घेवन सुरू जाता. आमचे सगळे सेवा धर्म आसात ते भोव पवित्र त्रित्वेच्या नांवान जातात. जाल्यार भोव पवित्र त्रित्वी आमच्या भावार्थाचें मुखेल सोत. आनी ह्या सोताचेर धरून आमची आख्खी शिकवण, कातोलीक पवित्र सभेची आख्खी शिकवण ताचेर आदारून आसा. जायते एग्जाम्पल्स दिवन घोडे पवित्र त्रित्वी म्हणल्यार कितें हें जाणा जावपाक जायत्या जाणांनी प्रयत्न केला. आयज आमी एग्जाम्पल्स घेवचे न्हू, पूण एक सोत समजून घेवया. पवित्र त्रित्वी, होली ट्रिनिटी हो एक मिस्तेर, अ मिस्ट्री. आनी मिस्तेर म्हणटच ताची आख्खी खोलाय आमच्यान घेवपाक घोडी जायना, पूण ही पवित्र त्रित्वी आमच्यान एके भाशेन अणभवपाक जाता. भाव भयणीनो, आयची वाचपां हो अणभव आमच्या मुखार दवरता. पयल्या वाचपान दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकान मोइजेस देवाक भेटला आनी आपले परजे लागीं उलयता. जाल्यार देव आपणाचेच विशीं मोइजेसाक हो संदेश दिता की ताचे सारको आनीक दुसरो कोण ना. आयज एक ट्रेंड जाल्लो आसा, आमी आयकता आमच्या समाजान, सगळे देव एक म्हणपाक जाता. सगळे देव एक म्हण, सगळे देव एक. कितले आहा देव? सगळे देव एक म्हणपाक कितले आहा? एक. देव जरी तर एकूच आहा जाल्यार आयज जो ट्रेंड चल्लेलो आसा, भोव करून घडये थोड्यांक फायदो जावपाक, थोड्यांची भावना दुखतात देखून, वो शांत समाधान करचे पासत घडये आमी म्हणटा हो ट्रेंड घडये मुखार व्हेला जायत्या जाणांनी, सगळे देव एक. पूण भाव भयणीनो, सगळे देव आनी म्हणपाकूच जायना. कित्याक देव एकलोच. आयचे पयल्या वाचपान दुसऱ्या सुमृतीच्या पुस्तकान देव आमकां सारकें बरे भाशेन सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा. म्हजे मुखार उंच स्वर्गार आनी खाला संवसारान सर्वेस्पर एकलोच देव, ताचे भायर दुसरो कोण ना. हें सोत भाव भयणीनो आमच्या मनान काळजान सारकें भितर रिगूं दी. ह्या पासत हो आयचो जो ट्रेंड चल्लेलो आसा तो कित्या कारणा पासत, कसल्या कारणा पासत हें समजून आमचो भावार्थ थीर गोड दवरपाक आनी त्या प्रमाणे आमी जिवपाक गरज. जाल्यार हो देव कसलो? आमचो देव एक म्हणटा तो. हो देव त्रिएक देव. आनी ही परब आयज आमी करता. बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो. आमकां भुरगेपणांत हांव विचारला तेन्ना देव कितले आसात म्हळ्यार आन्सर कितें दिता आमी? कितले देव आहा रुई? एक देव ते एक जण. हो आमचो भुरगेपणांत हांव शिकलेलो जबाब. एक देव ते एक जण. आनी ती मिस्ट्री म्हणटात ती एक मिस्तेर, हेंच जायते फावटी आमकां समजना. एक देव ते एक जण कशें जावपाक जाता आनी ते एक जण एक देव कशे भाशेन जावपाक जाता? भाव भयणीनो, हें समजतलो जाल्यार फकत एक उतर आमकां आयज गरजेचें. संबंद, रिलेशनशीप. बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो तेगूय जाण, देव सैमान ते एक. आनी जो वावर ते करतात तातूंत ते तेग. देवान संवसार रचलो आनी हो संवसार जो देवान रचलेलो तो पातकान पडलो तेन्ना ह्या संवसाराचें तारण करपाक देवान आपल्या पुताक धाडलो. म्हणटच देव आपूण मनशाच्या इतिहासान भितर सरता. आनी मनशाच्या इतिहासान भितर सरता तेन्ना आपूण देव कसो व्हडलो पावरफूल कसो येवंक ना. पूण मनशाच्या इतिहासान जेन्ना आमचो देव भितर सरता तेन्ना आमचेच सारको जावन, आमचे सारको मनीस जावन भितर सरता. जशें आमकां भाग्यून पावलूय उगडास करता. सगळ्यान तो आमचे गतीन आयलो, सोडून पातोक. फकत पातोक सोडून हेर सगळ्यान आमकां जी तान लागता, भूक लागता, आमकां राग येता, आमकां दुखता, हें सगळें मनशाळें जें आसा तें जेजू घेवन आयलो. आनी आमच्या इतिहासान भितर सरता आसतना आमचो इतिहास जो घायाळ जाल्लो आसा, भोव करून पातकाक लागून घायाळ जाल्लो आसा, हो इतिहास ताणें एके भाशेन पवित्र केलो. ह्या इतिहासाक मोलम लायलें, वो ह्या इतिहासाक पेखोवणी दिली. आनी हें करचे पासत आमच्या इतिहासान भितर सरून तो त्या खुर्सार चडलो. आनी खुर्सार आपलें रगत वारोवन, खुर्सार आपलो प्राण दिवन
हो आख्खो आमचो इतिहास एके भाशेन जेसून पवित्र केला अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. म्हणटच देव आमच्या इतिहासान भितर सरता आमचो सोडवणदार कसो आनी आमकां वायटांतली पातकांतली सोडयता. गरज आसा काय आमकां सोडवणेची? ज्या कोणाक गरज ना सोडवणेची ताच्यान तें समजूंक जावचें ना. पूत कितें देव कशे भाशेन भितर सरला आमच्या इतिहासान, म्हाका कित्याक, हांवें कितें वायट केलां, म्हजी खूंय पातकां आसात, हांवें कोणाचो जीव काडला, जायते प्रश्न विचारपाक जाता. जो कोण सोडवणेची गरज नासलेलो आसा ताच्यान ही पवित्र त्रित्वेचो मिस्तेर समजूंक जायना. पूण जरी तर आमच्या दिसा दिसपट्ट्या चालत्या जिवितान दर घडयेक आमकां दिसता वय म्हाका गरज आसा सोडवणेची, म्हाका गरज आसा ह्या पवित्रपणाची, म्हाका गरज आसा देवाच्या हाताची, जाल्यार हो गूट समजूंक सोंपें जातलें. पूत जरी तर आमच्या इतिहासान भितर सरून आमकां सोडवण दिता जाल्यार आमचो फुडार कितें? म्हणजे आमचें पास्ट, आमचें फाटलें जें आसा तें जरी तर निवळ केलें, सांबाळलें, आतां मुखार कितें? आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजू आपल्या शिसां मुखार तो स्वर्गार चडचो वेळ सगल्या शिसांक ताणें आपयल्ले आनी त्या उपरांत तांकां स्वर्गार चडचे पयलीं ही आज्ञा दिता. मिशन मॅन्डेट अशें ताका म्हणटात. आमकां एक मिसांव आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात. म्हणटच हीं उतरां भाव भयणीनो, बाप पुत्र पवित्र आत्मो जेजूनच आमकां ही पवित्र त्रित्वी उक्ती करून दाखयल्या. आनी ह्या पासून स्वर्गार चडून वेता आसतना पासून आपल्या शिसांक एक बासावणी, हांव तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो, शारोती कसो. तो तुमचें जिवीत मुखार चलयतलो, तो तुमकां पवित्र करतलो. जाल्यार फुडार आमचो भाव भयणीनो पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र करपाक, पवित्र आत्म्या वरवीं सँक्टिफाय करपाक बापान पवित्र आत्म्याक आमकां दिला. तर बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो रचणार, सोडवणदार आनी सांबाळणार कशें आमच्या जिवितान भितर सरपाक जाय. आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी खेरीत भाशेन आयकता आमकां बागेवन पावलो रोमकारांक चीट बरोवन ही धाकटीशी म्हायती दिता. पवित्र त्रित्वी आमचे पासत कितें करता? पवित्र त्रित्वेन हो बापान आमकां पवित्र आत्मो दिला. हो पवित्र आत्मो कसलो? हो पवित्र आत्मो आमकां गुलामपणान घालता तसलो न्हू. इट इज नॉट द स्पिरीट ऑफ स्लेवरी. पूण हो आत्मो आमकां देवाची आपणायलेलीं भुरगीं कोत्ता तसलो आत्मो, स्पिरीट ऑफ एडॉप्शन अशें आमी म्हणपाक जाता. तर आमकां गुलामपणान घालपाक न्हू, पूण आमकां भुरगीं कशीं आपणावंक. जाल्यार जोण एकलो आमी देवाचो पूत आनी धूव. देवान आपल्या पुताक आमचे पासत धाडला, ते भाशेन आमकां आपल्या पुताची भाव भयण केल्या. तें देणें आमकां दिल्लें आसा. आनीक एक पावटी हें देणें जें आमकां फुकट दिल्लें आसा, देवाचीं भुरगीं जावपाक, देवाचो पूत आनी देवाची धूव जावपाक, जेजूची भाव भयण जावपाक हें देणें दिल्लें आसा. जाका दिसता म्हाका गरज ना, म्हजी भाव भयण आसा ती म्हाका पुरो ह्या संवसारान, तीच सतायता तें सोसूंक जायना. आनीक एक आनी भाव कित्याक जायो? म्हजो पाय आनी माय आहा ती पुरो, आनीक एक आनी पाय कित्याक जायो? जो कोण तांचे लागीं ह्या संबंधान भितर सरना तांकां भाव भयणीनो बाप पुत्र पवित्र आत्मो हो त्रिएक देव म्हणटा ती, हो ट्रिनिटी म्हणटा ती एक बेस्तें उतर. पूण जो कोण समजता वय म्हाका देवाचो पूत जावपाक, म्हाका देवाची धूव जावपाक हें भाग दिला, जाल्यार हांव दायजी. भुरगीं कशीं देवाची आमकां दायज दवरलेलें आसा. तर दायज आमच्यान समजूंक जाता तें सर्गीच्या राज्यान आमकां फावो जातलें आमी म्हणटा. पूण ह्या संवसारांत आसतनाच आमी दिसा दिसपट्टे आमचें जिवीत जियेता आसतना आमी दायजी. ह्या संवसारांतलें दायज आमकां दिलां आनी सर्गीच्या दायजाची आमची तयारी करूंक भाव भयणीनो आमकां हें मिसांव. आनी देखूनच जेजूची ही मिशन मॅन्डेट आपल्या शिसांक आख्ख्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां स्नान दियात. भाव भयणीनो, हें मिसांव आमकां जें दिलां तें आमी मानून घेता काय? आमी भोव पवित्र त्रित्वेच्या संबंधान आसा काय?
हें सादेपणान आमी पळोवपाक जाता. आमकां हें मिसांव दिलां तें करूंक आमी पयस पयस वचून प्रवचण करपाची जरी गरज ना, म्हणल्यार टॉक्स दिवपाची गरज ना. पूण दिसा दिसपट्टें आमचें जिवीत जें आसा तो एक व्हडलो टॉक, तें एक व्हडलें प्रिचींग. जरी तर कोणूय भायल्यान पळयोवन आमच्या गोराब्याक म्हणटा, वाव काय बरो गोराबो, हो क्रिस्ती गोराबो, तांचे मदें काय बरो संबंद आसा. हें जरी तर कोण भायलो पळयता आनी म्हणटा जाल्यार वय तुवें पवित्र त्रित्वेचें हें प्रवचन केलें. आनी जी मॅन्डेट दिल्ली आसा, जो कायदो जेजून दिल्लो आसा आख्या संवसाराक वसात म्हूण, तो तुवें केलो. तुका पळोवन तूं घडये खंयसरूय काम करता, दुसरे जायते जाण तुजे बराबर काम करता. तुजी वागणूक तुज्या ऑफिसान, तुज्या इस्कॉलान, तुज्या कॉलेजीन वो खंयच्याय सुवातेर जरी तर तुका पळोवन, तुजें जिवीत पळोवन कोणूय म्हणूंक शकता, वाव काय बरो मनीस हो, काय बरें जिवीत ताचें, जाल्यार तुवें हें प्रवचन केलें तुज्या जिविता वरवीं. पूण जरी तर तुका पळोवन जरी तर कोण म्हणटा कसलो क्रिस्तांव रे हो, असले आनी क्रिस्तांव, जाल्यार तुवें पाड घातलें. जरी तर तुज्या गोराब्याक पळोवन कोण म्हणटा कसलो गोराबो रे हो, ही सदांच तशीं, ही सदांच दुसऱ्यांचें पाड घालतात, ही सदांच केन्नाच कोणाक बरें करना, गरिबांक बरे भाशेन घेयना, वो तुमचे विशीं, तुज्या गोराब्या विशीं असलें वायट उलोवपाक तुमी तुमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक दिलां, जाल्यार तुवें पाड घातलें. जाल्यार ही कृपा भाव भयणीनो आमकां मागुया. आनीक जशें आमकां सर्वेस्पोर देव हो संदेश दिवन म्हणटा, सर्वेस्पोर देव तुमकां दितलो त्या देसान सदांच तुमी जियोचे खातीर आयज हांव तुमकां दिता त्यो ताच्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. ह्यो आज्ञा आनी कायदे जरी तर आमी सांबाळनात जाल्यार ह्या राज्याची भुरगीं आमी जावपाक पावची ना. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसा की कृपा आमकां मागुया. जशें आयच्या जबाब स्तोत्रान आमी म्हणलां, जी पोरसां देवान वेंचून काडल्या ती खरेंच बागी. तर आमी सगळीं वेंचून काडलोलीं जेजूचीं भाव भयण जावपाक आनी बापाचीं भुरगीं जावपाक आमी सगळीं सुभागी. तर हें सुभागीपण जिवंक आमकां ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन फावो जाता जाल्यार सगळीं आमी आमचीं चिंतनां, आमचे आवंडे, आमच्यो गरजो, आमचीं मनशां, आमचे संबंद ह्या आल्ताराचेर उबारुया. आयजूच न्हू पूण दर दिसाक जेन्ना आमी हे मिसाचे भेटेन येता आनी पवित्र त्रित्वेच्या नांवान ही मिसाची भेट सुरू करता आनी सोंपयता, तेन्ना ह्या मिसान आमचें आख्खें जिवीत जेन्ना आमी ह्या आल्ताराचेर हाडटा, तेन्ना ही पवित्र त्रित्वी आमचे भितर येवन एकामेका लागीं आमी संबंदान जिवंक, जशें बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो एकामेकाच्या संबंदान आसात, ते भाशेन आमचो संबंद जावंक आमी आमकांच हे भेटेन भेटोवया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा, सुपरदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रुसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंस पिलातान ताणें क्रूस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सुपरदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान भावार्थान देवा मुखार आमी दवरुया. आमचो जबाब, जेजूच्या नांवान आमचे मागणे आयक बापा. परतून म्हणुया. जेजूच्या नांवान आमचे मागणे आयक बापा. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्या पासत मागणे. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी भोव पवित्र त्रित्वेचो अणभव आनी वोलोक आपल्या हातान घातलोले पोरजेक दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब, जेजूच्या नांवान आमचे मागणे आयक बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागणे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून ख्रिस्ती फुडाऱ्यांनी
भोव पवित्र त्रित्वेचे शिकवणे परवणे चलूंक दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्याक बरें नमुने ते जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव पवित्र त्रित्वेच्या वळखेन जियेनात तांचे पासत मागुया. भोव पवित्र त्रित्वीची खोरी वळख मेलूंक आनी उपरांत बापाची मोगाल भुरगीं क्रिस्तीचे पवित्र सोबेचे उर्बोवेंत वांगडी आनी पवित्र आत्म्याचे मंदीर कशें जियोंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान आमचे मागणे आयक बापा. आमच्या कुटुंब्या पासत मागुया. आमच्या कुटुंब्याचे वांगडे मदें क्रोध दुस्मानकाय आनी गैरसमज पयस जावंक आनी आमचे मदें मोगाची आनी एकवटाचे संबंद ओदीक थीर गोट जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जबाब जेजूच्या नांवान आमचे मागणे आयक बापा. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमचे पवित्र सोबे पासत मागुया. 400 वर्सांची समारंभणी करूंक आमची जेन्ना तयारी चल्लेली आसा तेन्ना आमचे फेरगोजेचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. नवो आदारी बिस्प साहेब आमकां मेळपाचो आसा, ताची संस्कारणी जावपाची आसा, ताचेय पासत मागुया. आमच्या देशांत आतां एलिसांवां जाल्ल्यान निखाळ येतलो वा आमकां सगल्यांक देशवासियांक बऱ्याक पडटा तसलो आमकां निखाळ फावो कर म्हूण मागुया. सर्गींचे बापा, आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमी भोव पवित्र त्रित्वेच्या संबंदान वाडूंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोने वेळार गीत घेवया. C37 पेज नंबर 44. C37. तुझ्या बोलिदाना मुखार बाबा ऐकून नवो जेजुनी मोल भुरगो तुजो मोल्या भितरली प्राण करूं. Doshi Jesus sofre sobi ki komati borgi tuji nova chakona nabi utkache tebe nami. Jezucie sandeami, Jezucie sandeami. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भावार्थान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचें नांव उच्चारून तुका भेटयता हांव ती आमचे सेवेची देणी पवित्र कर आनी तांचे वरवीं आमीच तुका सदां ओपलोलें बलिदान जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे आमची घाळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकूच देव, एकलोच सर्वेस्पर
पूण तुमी एकूच देव आसता, एकूच जण न्हय, बगोर एकाच देव सैमाचे तेग जण. तुवें उगडापो करून दाखयलेलो हो तुजे मोहिमेचो गूट आमी थीर भावार्थान सोत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासलेली मोहिमा खालतेपणी ओळखता. खऱ्या आनी सासणाच्या देवा, एक एकल्या जणांचो विशेश गूण आनी तेगांयचें एकूच सैम आनी सोमसारकी मोहिमा वंदून तुका आमी पोरनिपाट करता. हीच मोहिमा वाखाणून देवदूत आनी सर्गीचे दोलबार एकाच ताळ्यान तुजें किर्तन निरंतरी गायतात. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोच समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोराक. बाबार्थाचो गुट परगोटुया. Sumia Jesu ani ologata, ani pekaci te pieta, te papi tu voi povane so, ani tu cermo बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बाबा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सगळे देव एकूच अशें म्हणप चुकीचें, पूण सगल्यांचो देव एक आनी आमी सगळीं ताची भुरगीं हें म्हणप सारकें.
तर आमी सगळीं देवाची भुरगीं देखून आनी ताचे दायजी आमी देखून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमचे सुट्टेनी कास्त हाडीन जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी नोखत दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावून पूण तुज्या घातुतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमऱ्या वेळार गीत घेवया. D34 पेज नंबर 65. D34. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तू भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesus,
तुम्ही पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा हो सवलो मारतल्या आपल्या पुताच्या आत्म्याक देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. प्रार्थुया. सुर पदवीदार देवा आमच्या बापा, ह्या दोबाजीक परबे दिसा तुका, तुज्या पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आमच्या त्रिएका देवाक भावार्थान परनिपाट करून ह्या संस्कारान आमी वांटो घेतला. तुमचें जिवान ओदीक ओदीक आमकां भर आनी तुमच्या मोगान आमा समेस्तांक संपूर्णायेन एक कर. हे परी ह्या संवसारान भावार्थान चलतना आनी शेकी स्वर्गार तुमकां रूप रूप पळयतना सगळें आमचें जिवीत भोव पवित्र त्रित्वेची निरंतर दिनवासणी आनी वाखाणणी जावं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. अशें बसुया. आयज भोव पवित्र त्रित्वेची दोबाजीक परब आमी मनयल्या. सगल्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट आनी भोव पवित्र त्रित्वी तुमच्या जण एकल्याच्या घोराब्यान आनी तुमच्या जण एकल्याच्या जिवितान परजडीत जावं. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 22,990 रुपया. दाबोलीं कपेलान 1,370 रुपया. सगळे मेळून 24,360 रुपया. सगल्यांक तुमकां देव बरें करून तुमच्या ह्या दाना पासत. फुडलो आयतार जुनाचो म्हयनो सुरू जाता. भोव पवित्र त्रित्वेची भोव पवित्र कुडी रोगताची परब आमी मनयता. पयले मीस 6:30 वाजता होली फॅमिली समुदाय नाकेळी. दुसरे मीस 8 वाजता. ह्या सुमानान बुधवाराक आनी शुक्राराक सकाळचे 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. सोनवारा दीस सांजे इंग्लेज मीस तशेंच दाबोलीं कपेलान सांजे आयताराचें मीस आसचें ना हाची चोत्राय दवरची. फुडले 2 सोनवार मीस सांजेर आसचें ना. कित्याक आमची त्रेजेनां सुरू जाता. सांत आंतोनीचें त्रेजेन 31वेर मायाची तावन सुरू जाता.
मिसाची इंतेसांवां कोण दिवंक सोदता जाल्यार तुमी ते इगोर्जेच्या ऑफिसान दिवचे. तामसोड्यार मिस जातात थंय त्या पासत. आनी जिना पेंटा सांत आंतोनीच्या कोपेलान थंयसरूय बीन त्रेजेन आनीक परब जातली. इंतेसांवां दिवंक सोदता तांणी थंयसर कोपेलान दिवची. दर दिसाक सांजेर 5:30 वाजता तेर्स जातलो आनी त्या उपरांत मीस. आयज सांजे 4 वाजता तामसोड्यार कोपेला लागीं नितळ करपाक आमी वावर करतले. दाबोलीं आनी नाकेलीं सॅक्टर्स ह्या सॅक्टरांतल्या लोकांक सगल्यांनी मुखार सरून ही नितळसाण करची म्हूण मागता. तशेंच 30 तारखेर सांजेर 6 वाजता तामसोड्यार कोपेला लागीं माडी जातली. 31वेर सांजेर 5 वाजता रेजिना मुंदी ह्या स्टॅच्युआ लागीं वयर मीस जातलें. लिजन ऑफ मॅरी ताची मांडावळ करता. तुमकां सगल्यांक ह्या मिसात वांटो घेवपाक हो मायाचो म्हयनो सोंपयता आसतना तुमकां सगल्यांक आमंत्रण. भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ह्या सुमानांत आमी आमच्या नवे फिरगोज गवळीक सभेच्या वांगड्यां पासत मागतल्या. तुमच्या घोराब्यांनी तुमी मागचें. मिसाचे भेटेनूय आमी तांचे पासत मागतल्या. फुडल्या आयताराक 2 तारखेर 8 वाजता मिसाचेर PPCचें इन्स्टॉलेशन जातलें. सगळे PPCचे वांगडी जांकां विचून काडलेले आसात तांणी चुकयनासतना हाजीर जावचें. तशेंच आमची आवट गोईंग PPC आसा सगल्यांनी ह्या मिसाक येवचें. आनी जाता ते भाशेन आमी ह्या सकाळच्या मिसान वांटो घेवन आमी ह्या आमच्या नवे फिरगोज गवळीक सभे पासत मागुया. 17 आयदोरची 9 तारखेर तावन आमची दोतोन सुरू जाता आमचे फिरगोजेन. मीस सकाळीं 9:30 वाजता आनी त्या उपरांत दोतोन. जीं नवीं भुरगीं आसात दोतोनीन एडमिशन करपाची तुमची बॅप्टिजम सर्टिफिकेट तुमी काडची. हे इगोर्जीन आसा जाल्यार वा दुसऱ्या इगोर्जांनी आसा जाल्यार तुमची बॅप्टिजम सर्टिफिकेट तुमी हाडूंक जाय आवय बापायन 14 आयदोरची. खेरीत दिनवास तुमकां गूड सॅमेरिटन फंड ह्या फंडाक एका बऱ्या देखणारान 15,000 दिल्यात आनी 2 जाण बऱ्या देखणारांनी 2,000 दिल्यात. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं. ह्या बऱ्या वावरा पासत तुमी मुखार सरतात देखून. तशेंच आमचे फिरगोजेक आपलें दान दिलां. एका बऱ्या देखणारान 10,000 आनी आनीक एकल्या बऱ्या देखणारान 5,000. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. भाव भयणीनो, आयज आमचे मदें सांवड्डे फिरगोजेन तावन भाव भयणी आयिल्लीं आसात आनी तांकांय आपलें कोपेल बांदपाक निमणी फेस तांची चालू आसा आनीक दुडवांची गरज आसा. तुमी सदांच उदार मनाचीं जाल्यात भोव करून जीं कोण दुसरीं भायल्या फिरगोजांनी तावन आमगेर आयलीं जाल्यार तुमी सगळीं उदार मनाचीं जाल्यात. आयजूय तुमचे हात सोडून तुमी तांकां हो आदार करचो. मीस जाल्या उपरांत इगोर्जेच्या भायर तीं आसात. थियोलॉजी बूक आमचे लागीं एक सेलाक आसा. थियोलॉजिकल आनी पास्ट्रल रिफ्लेक्शन्स हो आमच्या एकल्या गोंयच्याच पाद्रीन बरयल्लो आसा जाल्यार ताचें मोल 200 रुपया आनी आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान तो विक्रेक आसा. तुमकां कोणाक जाय वाचूंक दिसता तांणी तो घेवचो. सगळीं उबी रावया. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. विंचलोल्या आदारी बिस्पा बो मानेस सिमियांव प्युरिफिकासांव फेर्नांडीस हाचे पासत मागणे तुमच्या गायनाच्या जेल्यान घातलेले आसा ते तुमी उक्तें करचें. बो मोगाच्या बापा, आमच्या सासणीक गवळ्या तरेतरेच्या मुणयारांचे सेवेन आनी मोगान तुजे पवित्र सभेक तूं राखताय आनी चलयताय. तुज्या पुता जेजूच्या जाग्यार तुजे पवित्र सभेन गवळ्याची पदवी दिवन तुज्या हिंडाची सेवा करूंक तुज्या चाकरा सिमियांवांक तुवें विचून काडलाय. देखून आमी तुका दिनवासता आनी तुजे लागीं मागता तुज्या सेवकाक आनी आमच्या गवळ्याक तुज्या आत्म्याच्या देण्यांनी आनी बऱ्या गवळ्याच्या सुगुणांनी नेटय.
जेजू वरी आपलें जिवीत आपल्या शेळयां पासत भेटूंक आनी क्रिस्ती सुपूर्णायेचे वाटेन तांकां चलोवन व्हरूंक तुजे जाणवायेन सोक्तेन बुद्धीन आनी भोक्तीन ताका भर आनी आमी आमच्या गोवळ्याचे जतनायेन आनी ताच्या फुडारीपणाक खाल तुज्यो खालत्यो उर्बेवंत आनी विस्वाशी शेळयो जावन एकूच हिंड कसो तूं आपयताय त्या परिशदेच्या मार्गा वेल्यान चलून आमच्या गोवळ्या बरोबर सासणाच्या जिविताक पावोशी कर हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. शेवटाक गीत घेवया E13 पेज नंबर 85 E13. Bakani deva baba Bakani tasha Buddha Bakani povitratmya Rodznarak moy marga Apnai lidaji borgi Bakanu taka soda Taroka kondo dinas Sonoy ni baboy tachi Tacherun sevo viswas Mogachat miakoda Kansa chatulo pavla Kansa chemano gayo Bakani